गीत घेऊया पेज नंबर 20 A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बापा आमचो तूं मोगोताय, आमचे मोदेची सूख धाडटाय. हो मोग ओळखून दीन वाचलां आपले जिवीत तुका भेटूंक. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगूं जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, पावत विस्वास मोगूं जाता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आजच्या मिस भेटयला जुलियो जुजे फेरांव हांच्या आत्म्या पासत थोडो वेळ शांत रावन आमी ह्या दिसा पासत देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे मिसा भेट वांटणुकीचे आदी आमची सगळीं पातकां ओळखून घेवया आनी देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदाद देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजी अगणीत पदवी कोण पातक्याच्या दया करून आनी तांकां बोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोणवालें बागय आनी तुज्या बासवण्यांक सगळ्या काळजान ओतरेकून सुर्गेचें सूख आमी जोडिशें कर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सोयतान आसलो आनी सर्वेस्परान सोयतानाक विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन बोवाडे मारून आयलां. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जोबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनीक कोण ना. बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता. सोयतानान जबाब दिलो, पूण जोब बेश्टोच देवाक भियेता. ताचे भोंवती आनी ताच्या घोरा भोंवती आनी सगल्या ताच्या बाटा विटां भोंवती ताणें एक दुरीग बांदूंक नाय. तो करता तितल्यांचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताच्या हिणांनी बरोन वता. तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्तकायेक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सर्वेस्परान सोयतानाक म्हणलें, ताची सगली गिरेस्तकाय तुजे आदीन करता, पूण ताका मात हात लावूं नाका. आनी सोयतान सर्वेस्परा सोशिल्लो कडसरलो. जॉबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो. त्या दिसा जॉबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो,
तुझे बैल स्वताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरतालीं तेन्ना साबेयांनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी तांकां सोगल्यांक उबारून व्हेलीं आनी सोगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटोवला. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गार तावन देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढऱ्यांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कोळीत करूंक हांव एकलोच वाटोवलां. ताणें सांगून सोंपोवंकूच नासलें आनी एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालदेयांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर गुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका हें कोळीत करूंक हांव एकलोच वाटोवला. तो उलयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुव्यो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घारा जेवतालीं आनी सोरोप येतालीं तेन्ना ओवचीत ओरोण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घोराच्या चारूय कोनशांचेर मारलो आनी अशें तें घोर त्या तरणाट्यांचेर शेवटोन पडलें. ती मेली म्हूण तुका कोळीत करूंक हांव एकलोच वाटोवलां. जॉब उठलो. ताणें आपलें आंगावळें पिजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें देवाक बोजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरलां. विंगलो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलां, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सोगल्या विघ्नांत जॉबान पातोक करूंक ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. म्हणुया, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो ताव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक घे. म्हाका कोसाक लावून तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोणां येतोल्यांक तूं निवारताय. तो तुजो व्हड मोग आतां सोबे मोजार दाखय. जबाब, सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताची सोडवणे पासत दिवंक आयला. सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय सोय, सर्वेस्परा सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जुक्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिश्यां भितर एक प्रश्न विचारलो. पूण तांच्या मनांत घडटालीं ती चिंतना पळोवन जेजू एका
जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपल्या कुशीक उबो करून तांकां म्हणलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा समेस्तांक भितर जो धाकटो कोण आसा तेच सगळ्यां बरोच व्हडलो. जोवान उलोवन म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवाची देवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. जेजून ताका म्हणलें, ताका मना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना, तो तुमच्या बागा आसा. ज्यो क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे भाव भयणीनो, आयचें पयलें पुस्तक जें आमी आयकलां वाचलां, जोब ह्या जानवाच्या पुस्तकाचें घेतलां. हे पुस्तकाचो विशय जावन आसा संवसारांत कोश्ट दूख गुंतलोले आसात. हे पुस्तकाचो मुखेल कॅरेक्टर जावन आसा जोब. तो आपल्या जिविताच्या कोश्ट दुखांची समजीकाय घेवंक सोदता. जेन्ना ताच्या जिवितांत कोश्ट दूख येतात तो असो जबाब दिता, जें म्हजें कोडें आसलें तें सगळेंच देवाचें, सरस्वराचें नांव व्हड जावन. शुभ वर्तमानांत जेजू व्हडपणाचेर आपले विचार मांडटा. जेजूचे दृश्टेन कोण जायत व्हड मनीस, जो कोण संवसारा नदरेन खाला ते देवाचे नदरेन व्हड. ह्या लोकांच्या जिवितांत नम्रताय, खालतेपण, समजीकाय, अस्वार्थीपण, दुसऱ्यांचे उसवेक पडलेले असले हुस्के आसात, जशें एका ल्हान भुरग्याच्या जिवितांत आसात. आमचे दृश्टेन कोण जायत व्हड मनीस, जे कोण कोर्ल्यार बसून हुकूम दितात वा जे कोण लोकांची सेवा करतात. थोडा वेळ शांत रावन आमी ह्या प्रस्नांचेर विचार करुया. गीत घेऊया. पेज नंबर 33, C13, दाना सोबार. शेतांतली सगळी कणसांनी बिया, सोमीतली सगळी फळांनी पिकां, मुकुट तो वावराचो, संतोष तो कश्टांचो, पुरुमेंत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, घडून तुजो एकूच संसार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार, एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवा बापाक मानता थंय जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थया. कोणवाल्या बाप देवा, आमी तुका वोगता तें जिवच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरीन वांटी जोर. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा, सोर पेदरा ससनाचे देवा, सोर आनी सोर जुगसा आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुमता
जिवा बावतान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटावन तीर बळशेन ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओथरेकतां देखून आतां देवतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरेन आमी तुजी स्तुती गायतां. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस पोरतू स्वर्ग आनी संवसार बऱ्या तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत जे पळयात जाणून ही देणी पळोवंक मागता जावं ती आमकां जीवगुस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसून वचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका 3 वाजून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका 9वें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स 9व्यान सासणी करोडाचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोड परगोटुया तुज्या कुर्सार आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जिवच्या मनाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणीन उगडास करता आनी वचता उंडोनी कास तुका समर्पिता तुजी मुगात सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कुरगत सेवतले आमी समेस्तांक पोते वरवेकटाय कोर म्हूण आमी नमुरतायेन मागता. सरस्पर आकेत वेस्ता लोले तो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सोलियादीक वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन बसून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर ताका तुवें गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचो मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समजदार कर म्हण मागता आमकां म्हज्या माये सांगाती तेच्या पोती भाग्यवंत झुजे भगवान दोतां सुख मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंडोवन आनी वैभव तुका ससनांच्या सासनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगूस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोयींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून आमी बरो अशें ओथरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलोतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकाटांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें जे दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भगवताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो शेताय राजो चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर.
देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेळ्याचे जेवण आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज नंबर 62 D28 म्हज्या जेवणाक येयात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबून खोशी बसोन, म्हज्या कुडी रोगदान खोशी धालो जायात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबून खोशी बसोन, म्हज्या कुडी रोगदान खोशी धालो जायात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं. जशें हे रितीन जिवोचें मरण सोंबरून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गांत ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भगवान फ्रांसीस शावेरा जेवच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून देवचें नांव आनी बरी खबर परगटूंक दिसा दिसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गाय ममेन बोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 88 F5 देवाचो आशिर्वाद. देवान आमचेर आशिर्वाद घालो, आपल्या मोगान आमकां सांबाळो, आमचेर आपले मोगा मुल्फागो